गीत घेऊया. पेज नंबर 115, H17, शांत निशा. शांत निशा, शुभ निशा, बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माये मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान आतां भोक्तीपणी वांटो घेतना आमच्या पातकांची ओळख करून घेवया आनी ती पातकां आमी ताचे ह्या पातकांचे भोगसणी मागया आनी हे पोरी अदीक जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक ताची कृपा मागया. हांव पातकी सोरपोदिदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सगळ्यां दुतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून आशिर्वाद घेवया. सोरपोदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Devak, usurgi ani shanti, tacha istan samsari. सर्वेस्परा देवा, सोर्गी चाराया, सोर्पोद्वेदा देवा, देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिवासता, तुझ्या तर वैभवा पासून, आमी तुका Sorgi ani shanti, tacha istan samsari. Somia Jesu Christa, Babacha eklas puta, Somia Deva, Deva Chishili, Tu samsarachi, Babkatai, Amchi Bapacha uzwiak poslaj, amci magni tajkundy. Mój Dewa, usorgi ani shanti, tacha istan samsari. Kita powitat mia sangati,
देवा बापाचे मोहिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी आमेन. मागुया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या बावडत्यांक दोन वज वाडाय आनी तुजे मोहिमेच्या पोरजोडान तांची काळजां सदांच पेटून दवर. हे पोरी ती आपल्या सोडवणाराक निरंतरी मानून घेवंक आनी काळजां थावन ताका एकवटूंक पावूं ती आमी मागता त्याच आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतदान आयकुया. भाग्योन जुवावान बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तांचे नांवी तुमची पातकां बोगसल्यात देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, होरंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखूंक पावल्यात. तारुण्यांतलो तुमी नश्टाचेर चोयत व्हेला देखून तुमकां बरयता. नेण्ट्या भुरग्यांनो, तुमी बापाक ओळखला देखून तुमकां बरयता. आवय बापायनो, ओरंबाक थावन आसा ताका तुमी ओळखला देखून तुमकां बरयता. तरणाट्यानो, तुमी बोलीश जाल्यात, देवाचें उतर तुमचे भितर रिंगलां आनी तुमी नश्टाचेर चोयत वेलां देखून तुमकां बरयता. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग कोता त्या मनशा सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच, कुडीची वोंडोवण, दोळ्यांची आशा आनी गिरेस्तकायेची बोडाय. हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसारांतलें उपजता तर संवसार आनी ताच्यो वंडोवण्यो 2 दिसां भितर नाश जाता. पूण जो मनीस देवाची खुशी पाळटा तो सासणाक तोखता. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावदी. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम उल्लासूं. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम उल्लासूं. पोरसां पोरसांनू आयकात, देवाक नमस्कार करात, परमेश्वराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. तांचे नांवां फावो तो मान दियाक परमेश्वराक. भेटोवण्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम उल्लासूं. पवित्रताचें मंदीर सोम्याक थंय नोमान करात. प्रितुमाच्या देसांनू तांचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा राष्ट्रांनू गाजून सांगात. तांणी थीर केला संवसार नितीची तांची राजवट. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासूं प्रितूम उल्लासूं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorves morak soy soy,
राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. Sorvespora zoe zoe, Sorvespora zoe zoe, Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora zoe zoe. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धीकोरचे दीस भरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो म्हालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें सुमूर्तीन बरयल्लें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमूर्तीन सांगलां त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्यांचे 2 पिले हांचो योद्न समोपवंक जाय आसलो. तेन्ना सिमांव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान माकलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणेंनी ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनिया शांतीन वचून दी म्हूण मागता. कित्याक सगळ्या राष्ट्रा मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजेचो इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशयी म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसलें. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या विशयी जायत्यांची गुपीत चिंतनां उक्तीं जातलीं आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास वित्तली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. आमचे परंपरे प्रमाणे आमी पळयता कशे भाशेन ही परंपरा जुदेवांची ती आमी आपणायलेली आसा. भुरग्याक जल्मलेल्या देवाक भेटयता. कित्याक हें भुरगें देवान दिल्लें आसा तें पोत्तून देवाचें देवाकूच दिवचें आनी ह्या प्रमाणे ताचो परमस करचो वो हेतू जावन आसलेलो. आतां अशें करता आसतना जेजूक पळयात कशे भाशेन ताचे विशयी प्रवाद्यांक तशेंच धर्मंत मनशांक पवित्र आत्मो तयार करतालो ह्या बाळकाक ताणें अणभवच्याक. कित्याक ताची सगळें सुटका आनी सोडवण मनशा कुळाक मेळटली म्हणून आनी ताका लागून ते आशेवन रावताले. आनी आतां बाळका जेजूक मंदिरांत हाडले उपरांत सिमावान ताका पळयलो आनी तो आयलो आनी तो म्हणूंक लागलो, सिमियोन, ह्या भुरग्याक खरेपणी देवान तुमकां दिलेलो आसा. तो भुरगो खूब जाणांक वयर काडटलो, थोडीं जाणां सकयल पडटलीं, पूण तांकां सुटका सोडून मेळटली.
आनी तुमकां बावयक एक तोरसाद तोपतली म्हूण सांगलें. म्हणजे तिका खूब दूख आसतली. कित्याक दूख? देवाचो भुरगो सगळें बरेंपण आहा आनी तरी पूण दूख कित्याक लागून? कित्याक तो बरो म्हणून ताका काडून उडोवंक सोदतले. म्हणजे कितें जालां? संवसारांत पळयात, पयले वाचपाक आमकां कितें सांगलां? आमी तर संवसाराचे वंदवणेंत आमचें जिवीत सारीत जाल्यार सर्गींची वस्तू आमकां पटोना, आवडना आनी ताचे सुरशिल्ले आमी पयस वता. हें कित्याक लागून जाता? कित्याक देंवचार आमकां ह्या संवसारांतूच रावंक सांगता. फुडलें आनी चिंती नाकात. हांगसरूच कितें करूंक जाय तें, हांगसरूच मजा मारात, तितलेंच पुरो. पूण आमी जाणो की वस्तू आमकां दादोसकाय हाडना. घरां, भाटां, शेतां कांयच हाडिना. मनशां ना. तर आमची दादोसकाय फकत देवा सोबेंच आसा. कित्याक तो रोचणार. रोचणे मदें आमकां दादोसकाय ना. रोचनानाच सोबे आसा. तर हें ताणें आमकां स्पश्टपणी दाखयल्लें आसा. आनी हाका लागून जेजू पर्यंत आपलें जिवीत सादतालो तेन्ना ताणें बरे भाशेन तें सारलें. सर्गीच्या वतीनूच ताणें सारलें. तरी पूण ताका काडून उडयलो, ताका नाका जाल्लें केलें. पूण ताणें कितें केलें? हें सगळें पातक पळय कोत्ता तें आपणाचेर घेवन ताणें आमकां सुटका दिल्ली आसा. ताका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जितली आमी जेजूक, जो आमचे सोबे आसा, ताका एकवटून रावता, तितली आमकां ह्या संवसारांतली सुटका मेवता. म्हणजे कितें? वस्तू आसल्यो जाल्यार ताका आमी लोभ जियेना. ती त्या त्या प्रमाणे आमी वापरता आनी तांचो फायदो ना जाल्यार आमी ती दिवनूय काडटा. अशें आमकां स्वतंत्रपण येता. म्हणजे आमचें जिवीत हिंचो थिरायलेलें आसा जेजूचेर. आनी जेजू आमकां सर्गेचें राज आतांच ह्या संवसारांत चाखूंक दिता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूच्या एकवटान रावता की ना? रावता म्हणटल्यात. पूण प्रत्येक सुस्कारांतून आमी रावत जाल्यार सगळो गोत आमी जागृतायेन आमचें जिवीत सादतलें. हांव चिंतना आयलीं की ना, कसलीं ती आमी नको, हुंयसुत्तान आयल्यान ती आमी नको. कित्याक आमकां रोखडेंच कळना. पूण कशें कळटलें? पयलें स्वतें तें जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सुट्टान जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना आनी हाका लागून जी भावना उत्पन्न जाता ती रोखडीच. हे भाशेन केलें की ना, आमचें सगळें दुसरीं जीं पातकां आसतात ती आमचेशी आयलीं की ना, तांचें पातक आमकां तांच्या पातकान ओडून घेता. ती कितें म्हणटा तो कोत्तात, रोखडीच आमी आबोलार जाता. म्हणजे आमची भावना, आमची चिंतना म्हणून हितूं वयर येवंक खोळोंक लागतात. ती आमी रोखडीच जेजू सवय धरूंक जाय आनी तांची उतरां कोन्यो. कित्याक तांकांय तातूंतली सुटका जाय. तर ही पोरी जेजून आमकां कितें सांगलां? जी कोण तुमकां पिडापीड दितात तांचे पासून आमी मागोंक जाय. हे भाशेन आमी मागतले त्याच वेळार ताबडतोब. आनी हे पोरी तांकां आनी आमकांय सुटका तो दितलो. कित्याक तो सदांच हाजीर आसा. आनी हें जाणो जावया, जेन्ना आमी ताका मागता तें रोखडेंच तो आमकां दिता. तें आमकां मेळ्ळें म्हणून आमी ताका सदांच दिनवासूंक जाय म्हणून आमकां पावलून सांगलां. हे परी आमचें जिवीत सारया आनी खरेपणी आमी सुखांत शांतीन जियेतले. आनी जेन्ना आमचेर सगळे संकश्ट येतात तेन्ना आमी कितें जाता? निराशी. कित्याक लागून? आमी आपलेपणान जियेता. पूण आमी तो जेजू सवयेन जियेत आमी आनंदान त्याय वेळार जियेतले. ही कृपा ताणें आमकां दिवची म्हणून मागया. आनी जशे भशेन सिमियोन आनी आन्नान मागीर फाल्यां आमी पळयतले आनी भक्तांनी, संत भक्तांनी आपलें जिवीत हे भशेन जेजूच्या एकवटांत सारलें. तर आमी संत भक्तांत, कित्याक जेजू आमचें सगळें आसा, अदीक ताच्या एकवटान जिवया. आनी सदांच हांवें तुमकां सांगलां हे भशेन हात जोडले की ना, कितें जाता? आमच्या हातांतली शक्ती पळय आसा ती पॉजिटीव जावंक लागता जेन्ना आमी जेजूचेर आमचें ध्यान मन लायता. जेजूचेर लायना तर नॅगेटीव जावंक लागतली आनी आमकां पिकोवणी मेवची ना. पूण हे भाशेन तर आमी जेजूच्या एकवटान रावत आमची कुडीक मनाक आत्म्यांक पिकोवणी मेवतली. म्हणजे कितें? जो तोंटो टेन्शन जें आमचे मदें आसा, आतां आमी म्हणटा स्ट्रेस,
तें उणें जायत वेतलें, कित्याक आमची चिंतना भावना आमी जेजूचेर दवरली, ताचें जिवीत आमचें सगळें उदीक आनी उदीक उगडापें जाता आनी घडोवन येता आनी ताचे शक्तीन आमचें जिवीत सारूंक लागता. आनी हें तुमी पळयतल्यात, तुमी प्रत्येकान तें अणभवूंक जाय. केक फकत तुमकां दाखोवंक जाता आनी हांव तुमकां म्हणून हें केक खरीच बरी केक, पूण तुमी तें चाखल्या शिवाय तुमकां कळचें ना. तेच भाशेन हांव कितें म्हणटां आनी आमकां पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें आमी चाखून घेवंक जाय. पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड, जी कोण ताचे सगळें आसरो घेतात तींच कडेन सुभागी. तर त्या प्रमाणे आमचे हात अशें जोडया, वण्टयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान पांयांची मोट आसा तिजो तान तकली मेरेन भरोन येता. तो आसा म्हणटच आमकां कसलीच भिरांत आसूंक फावना. आमकां भिरांत येता जेन्ना आमी आमचेर पातयेवन रावता, पूण ताचेर तर आमचें ध्यान मन लायत, ताका आमचो मास म्हणजे सेंटर करून जियेत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत आसची ना. आनी ताणें सांगलां, भियो नाकात, हांव तुमचे सांगाता सदांकाल आसा. तर जेजू ही कृपा तुवें आमकां दिलेली आसाय, तातूंत अदीक खोलायेन वाडच्याक आतां आमी आमचेंच जिवीत तुका समर्पिता. जशे भाशेन जेजू तूं देव मंदिरांत वचोन ज्यो आवयन आनी बापायन तुका समर्पिलो, तेच भाशेन आमी आतां आमचें जिवीत तुका समर्पिता. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 38, C24, मातयेचें भांगर करूंक. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजी पोरजां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें देवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन चोत मानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उद्देशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व उदेदारान शासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या शासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सैबान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें
एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सोडगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सोडगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका नव्यान दिन वाचलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान साश्णीक करोराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. मावार्थाचो गूढ पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी कालशीन पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नवजीवणपणाचो बरो सदूर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुथीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोटजोळी तुमकां मळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन दोन दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू आमचे सोबे हें मागणें म्हणटा, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो आमकां ताच्या एकवटान दोत्ता, ताच्या एकचारान आमी सगळे जाणां सहभागिरी. तर आमी हें मागणें ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं आमची इंतेसां आमचे पासत आनी हेरां पासत मनांत आनी काळजान दवरया आनी म्हणया आतां, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या चुकाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आखातांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें दोरून दुदांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हयपण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्य आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच रासाय म्हूण हांव सत मानता सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा तुजे सोडशिलो खोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 61 D26 म्हाका फावो न्हय सोम्या Tor goyai lai tu de
आमचे दोळे धांपया आनी हे परी भितर जेचो आमच्या काळजांत आसा कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका आमी एकवटोन वो वेळ सारया. तो आमकां एकवटोन सदांच आसा आनी तो एकवट तो घोट करूंक आतां आमच्या काळजांनी आयला. आमी ताका मोगान स्विकारला. ही कृपा ताणें आमकां दिल्या. तुजे हे कृपेन आमचो वेळ आतांच न्हय पूण आख्खो दीसभर ताच्या एकवटान आमी सारया. मागुया. देवा आमचे बापा, ह्या तुज्या संस्कारान आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटताय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयती करूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सोर्पो दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कोसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचना आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो वेम बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 115, एज 16, विस्वासाचो दीस. विश्वासाचो दीस उडेलो, वर्षाचो काल प्रकाशलो. सल्मोतसो आमचो विश्वास, दिसणे तुझे आमचो प्रकाश. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेराचे रेलिकेन बेसांव दुयेंत आसलेल्यांक कुडीची मोनाची ओतम्याची पेकोवणी सावद आनी गोठाय मेळच्याक. अभ्यास करतल्यांक अदीक ताका सोंपेपणी अभ्यास करच्याक
आनी फुडलो अभ्यास करूंक सोदतात तांकां एडमिशन मेळचें. जीं कोण बुजवण सोदतात कित्याक तांची मोगाचीं मेलिल्लीं आसात, तो तांकां देवान बुजवण दिवची. येरो गरजो तुमच्यो आसात त्यो मनांत आनी काळजांत दवरात आनी हें बेसांवात आमी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. ल्हान घ्या मोदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां, तर सर्पां परी चतूर आनी पारव्यां परी सादीं जायात. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटाव आनी सोरपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Francis Xavier, Orakura, Radis amcia mogan, Las Lolia, Besangal Saiba, Desaramcia, Sambalum amka Gabantu jabe sanga saiba Sharar goincha Sambalum amka Gabantu jabe.
Good morning. Those who would like to do the first reading in English, kindly come forward. Those who read well, kindly come forward to do the... Hi. A54, Rejoice, page 25. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Good morning to you. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we prepare ourselves to take part in this Eucharist, we recall to mind all our intentions, those who have birthdays, those who have anniversaries, those who offer this Mass in thanksgiving for the favors done to them. For all the intentions we have in mind, we place them on the altar. At this moment, we believe that what we ask in faith, in deep faith, God gives it to us. So let that deep faith arise in our hearts and present all our prayers, supplications, intentions for ourselves and for others in the Heavenly Father. We also know and believe that the Lord has told us, if we come to offer sacrifice, if anything you have in your mind, heart against your brother, sister, any revenge or hatred, unless you forgive him or her, God won't give us what we've asked him. So we forgive all those who have offended us in any way, and also ask the Lord's pardon for this.
Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you. We give you thanks for your great glory. Lord God, Heavenly King, O God, Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Most High. Who alone are the Most High, Jesus Christ, Christ, your with the Son, Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. Cast your kindly light upon your faithful Lord, we pray, and with the splendor of your glory, set their hearts ever aflame, that they never cease to acknowledge the Savior and may truly hold fast to him. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The first reading, a reading from the first letter of St. John. He who loves his brother abides in the light. By this we may be sure that we know God, if we keep his commandments. He who says, I know him, but disobeys his commandments is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him truly love for God is perfected. By this we may be sure that we are in him. He who says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Behold, I am writing you no new commandment, but an old commandment which you had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. Yet I am writing you a new commandment, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. He who says he is in the light and hates his brother is in the darkness still. He who loves his brother abides in the light, and in it there is no cause for stumbling. But he who hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Psalm. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Let the heavens rejoice and earth be glad. O sing a new song to the Lord. Sing to the Lord, all the earth. O sing to the Lord, bless his name. Please repeat. Let the heavens rejoice and earth be glad. Proclaim his help day by day. Tell among the nations his glory and his wonders among all the peoples. Let the heavens rejoice and earth be glad. It was the Lord who made the heavens. Honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Let the heavens rejoice and earth be glad. Acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. The Word became flesh and dwelt among us. To all who received him, he gave power to become children of God. Hallelujah, 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 hallelujah.
The Lord be with you. and with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. When the time came for their purification according to the law of Moses, they brought Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer sacrifice according to what is said in the law, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And yet it had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen Lord's Christ. And inspired by the Spirit, he came to the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now lettest thou thy servant depart in peace according to thy word, for mine eyes have seen the salvation which thou hast prepared in the presence of all the peoples, a light for revelation to the Gentiles and to glory to thy people Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is set for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against, and a sword will pierce to your own soul also, that thoughts out of many hearts may be revealed. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we are in the Christmas octave week. In the course of the week, the church reminds us, first of all, what actually happened on the Christmas day when we celebrated the Lord's birthday and why that happened. St. John tells in the first reading, it happened because God loved us and God loves us still. And this love in a way came in the world as a light to dispel all darkness and invites us to walk in that light by living a life of love and forgiving others and helping those who come to our place in need. The Gospel passage narrates to us the incident that takes place after Jesus was born. We see the instance is called the Presentation of Lord Temple. We also have an encounter with Simeon. This event that took place is 40 days after the child was born, and Mary, you find, follow Jewish customs. Now this incident tells about 2 things. First of all, Mary and Joseph were obedient, law-abiding Jewish people. Though the child born to them was a special child, the Son of God, yet they did not feel themselves, so to say, privileged. It tells us that they followed the Jewish laws and customs. The second thing they tell us is about the life of Jesus and Mary, of Joseph, that they came from a very poor family. On the 40 days of the presentation temple, the Lord clearly said, you offer the child as an act of thanksgiving for God has done to you, and you take it back home, so to say, you offer an offering. The rich offered, of course, big lambs or other animals as sacrifice. The poor offered turtle doves, a very cheap so-called creature at that time. This shows how poor they were. The third thing we see in this encounter, in this reading is, we heard about Simeon. Simeon was one of the last so-called prophets of the Old Testament, a virtuous, honest person. He has an encounter with the child Jesus. What was told to him, what was asked of him, he remained faithful in prayer, law-abiding, till the Holy Spirit told him the child
who is now brought for presentation, is a special child, the Son of God. And he begins to praise God. Now this incident, of course, tells us one thing especially, however bad or wrong the laws may be, they are meant for us. We follow the example of Mary and Joseph, who are law-abiding. Secondly, to acknowledge that what we are, what we have, what we possess, is all God's gift to us, blessings of God. St. Ignatius tells us in the spiritual exercise at the end, prayer of take and receive. You give it to me, I give it back to you. We need your love and your grace. So let's continue the Eucharist this morning, acknowledging all that we are, our life, our families, other gifts God has given to us, our gift from God to us to be used for the others' welfare and for our own salvation. Page 73, Lord accept B23, B23. Lord accept this bread and wine, take our hearts and make them thine, take our burden and our anxiety, give us life and liberty. Change this bread into Christ's body and this wine into His blood. Change our lives, make us united, Lord, to spread the love of Christ the Lord. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Let us pray. Receive with favor, O Lord, we pray, the offerings of your people, that what they profess with devotion and faith may be theirs through these heavenly mysteries. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For the mystery of the Word made flesh, a new light of your glory has shone upon the eyes of our mind, so that as we recognize in Him God made visible, we may be caught up through Him in love of things invisible. And so the angels and archangels with thrones and dominions, with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, gave disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood,
the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation. Giving thanks you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. D93, page 139. Bind us together, D93.
together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. One with Christ in his death, that as one we might rise. So we are but one people, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. There is only one table, Christ alone is our host. He invites us together, that is why we sing. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, Lord, bind us together in love. Let us pray. O God, who touch us to a partaking of your sacrament, work, we pray, the effects of its power in our hearts,
that we may be made fit to receive your gift. To this very gift yourself, we make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Prayer to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask our intercessions for ourselves. Kindly make your own petition. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. From a far off country, he came to our land, bringing us the good news that God is alive in Jesus Christ. In Jesus Christ, we have life. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Saint Francis Xavier, pray for us, that we may live the gospel we receive. May we be joy to all the world, and light to all in need. Blessing with the relics of Saint Francis Xavier for those who are sick, that they may be healed in body, mind, and spirit, that they may be strengthened in the Lord's presence. Those who are struggling in their studies, that they may receive assistance. Those who are looking for an opportunity to do further studies, looking for admissions in courses as well as other studies, that they may receive that opportunity. For those who are bereaving the loss of a near and dear one, that they may be consoled and that they may receive comfort. For those who are married, that their marriage may be successful by centering themselves on Jesus. For those who are celebrating their birthdays, that they may receive blessing. And for all other needs that you have, kindly keep them in your mind and heart and receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. See, I'm sending you out like sheep among wolves. So be cunning as snakes and yet gentle as doves. Matthew 10:16. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts,
We join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Amen. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. San Francis Xavier, ora cura, radisam mogan, nos lolia, besam gal saiba, desaram sambalunam ka, besam gal saiba, sharan goicha.